गो टू ही स्टँडर्ड. आनी म्हाका अशें दिसता की सद्या ताची मेंटल स्टेट मातशी बरी स्टेबल ना. हांवें कालूय सांगिल्लें ताणें मेडिटेशन करपाची गरज आसा. आनी सी वेन यू आर अ कॅबिनेट मिनिस्टर होल्डिंग सो मेनी पोर्टफोलियोज आय थिंक यू नीड टू बी काम. यू नीड टू बी थंड रावन तुवें कामां करचीं पडटा. थंड रावन तुवें लोकांचे प्रश्न आयकून घेवचे पडटा. अशें फ्रस्ट्रेशन एरोगन्सी दाखोवन मंत्रीपद चलना. आनी म्हाका दिसता ताणें खरें म्हणल्यार रिजायन जावचें. शूड मेंटली गेट स्टेबल, थंड जावचो आनी देन ही कॅन कंटिन्यू. आय थिंक मुख्यमंत्र्यान हातून दखल घेवची की मातशें पळोवचें ताका की ताची मेंटल स्टेट. आनी एकदां मातसो बरो थंड जातकीच मागीर परत दिवपा जाता. But why selected people only he is targeting only? So that is why I said no, his mental state I think is not maybe ताजे कितें पर्सनल रिजन आसत. I mean I can't comment on that. I don't know. So I think honorable chief minister should look into this. आणि दुसरे तो म्हणटा की कोण अमित पाटकर. So basically you know if you see his that video you will come to know. First he says that हांव अमूक गाडयेन भोंवता. मागीर तो म्हणटा कोण अमित पाटकर. सो जेन्ना तूं खबर हांव खंयची गाडी घेवन भोंवता तेन्ना आय डोंट नो वॉट ही इज ट्रायंग टू से. दोनी उलयता तो. म्हणजे हांव कितें करता तें खबर आहा तेका आनी हांव कोण काय म्हणून विचारता. अरे जेन्ना एक चायवाला कॅन बिकम द प्रायम मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री, वाय कांट अ एज्युकेटेड ग्रॅज्युएट इंजिनियर अँड सो कॉल्ड वॉट इज सेईंग अ कॉन्ट्रॅक्टर कॅन बी द प्रेसिडेंट ऑफ अ नॅशनल पार्टी. वॉट इज हार्म. म्हणजे बरे शिकिल्ले लोक पार्टी प्रेसिडेंट जावंक न्ही. आसत. हांव नको ताजेर म्हाका चड कमेंट करपाचें ना. तो ज्या लेवलाचेर उलयता पळय वी वील नॉट गो टू हीज लेवल. एकूच ताजे कडेन म्हजी मागणी की ताणें गोंयच्या जनतेक लागून काम करचें. काल पळयतालो हांव म्हाका दिसता स्मृती इराणी आयिल्ली आनी सम आंगणवाडी ही वॉज टॉकिंग की आपूण 60 आंगणवाडीक सम न्यू बांदता बीन म्हणून. ओके बांद, अवश्य बांद, बरी गोश्ट. अरे पूण ते थंय आतां 15-20 दीस जाले आंगणवाडीचेर बायलां थंय 7 जाणां स्ट्रायक करतात. बरी ना. दे आर ऑन हंगर स्ट्रायक. तांकां पयलीं पळय. सो दीज आर रियल इश्यूज ऑफ गोवा. पयलीं हे सॉल्व कर आनी मागीर विंडिक्टीव पॉलिटिक्स. ओके.